नमस्कार, तुम्ही पळयतात गोयचे राजकारण विथ साईदत्त कामत. गोयचे राजकारण म्हणटा आसतना लोकसभा इलेक्शन सामके तोंडार पावलां हें तर आमी जाणातच. पूण गोयच्या राजकारणाचें कितें, लोकसभेच्या इलेक्शनाचें कितें, आमी जरी कितलेय इंटरव्यू कोणाच्या बरोबर घेवनी हो प्रश्न सदांच आमच्या गोंयकाराच्या तकलेंत येताच. आनी म्हणूनच आज आमच्या ह्या कार्यावळीक आमच्या बरोबर आसात आम आदमी पार्टीचे बनावली MLA कॅप्टन वेन्झी वेगास. सर, वी वेलकम यू टू द शो. सगळ्यात पयलो प्रश्न, जशें आमी सदांच सगळ्यात पयलो प्रश्न आनी सरळ प्रश्न म्हणटात आनी ताणें एक सुरवात करता तसोच हो सरळ प्रश्न. कितें आसा वारें? हांव वारें विचारता आसतना बाणावलेच्या समुद्राचें वारें विचारना, बाणावलेच्या माडाचें वारें विचारना, हांव विचारता तो लोकसभा इलेक्शनाचें वारें. तुमी आम आदमी पार्टी, यू आर पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक, सो वॉट इज युअर टेक? आज चोवपाक गेले जाल्यार आख्खे सावथाक सालसेत एज वेल एज आउटसायड सालसेत जी कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहाय हो लोक दुखेल्लो आहा विथ इश्यूज रिलेटेड टू देम, एंड दे आर ऑल नाव कनेक्टिंग दीज इश्यूज टू लोकसभा. दर इश्यूज आर रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग which is state topics, but somehow इतली दुखले ते, इतली या सरकारान फटोयले आहे की state topics people have linked them to these elections and their whole motto is to make sure that to defeat the BJP because they have been harassed where state matters are concerned. आणि state matters ते विटून आज ते विद्यार्थूक वोट मारतले whether they understand the central politics or no, but because of state politics विटून जे आज राजकारण BJPन चलयलां तेका लागून आनी जे लोकांक त्रास केल्ले तेका लागून सगलो वेव आज जो वार आहा आनी जो उलयलो दे आर ओन्ली टॉकिंग अबाउट इन एवरी सेगमेंट, जावं तो विजनरीज जावं तो पल्स एग्रो कॉपरेटीव लिमिट PACL म्हणून जावं मरगांव अर्बन कॉपरेटीव बँक जावं तो फिशरमॅन जावं तो रिक्षा ड्रायव्हर जावं ती लाडली लक्ष्मी जावं ग्रे आधार जावं सीफेरर्स सीमेन जावं हे प्रत्येक जाण जी आहा जावं तो गव्हर्मेंट सर्वंट जावं यूथ जावं शेतकामती जावं हे खूंय काय हे 2 वर्सांनी प्लस ताज्या पयलीं जो टर्म आहा ह्या सरकारान तांकां दुखयलो आहा. तांकां कितें जाल्यार कितें त्रास केल्ले आहा, पयशे दिल्ले आहा, पयशे परत मागले आहा, पयशे परत मागता आसत दिल्ले ताजेर इंट्रस्ट दिल्ले आहा. फॉर एग्जाम्पल ग्रे आधार कोणा पयशे सुबेजे दिले 2,500 दिले, 2,000 दिवपा आशिल्ले तिका 1,500 दिवपा आशिल्ले 2,000 दिले. आतां ते 2 वर्स दिले पयशे, आता ते पयशे परतून मागता 500 रुपया एक्स्ट्रा दिला ते मागता सोडा इंट्रस्ट घेवन मागता. सो सगळ्यो गोश्ट्यो सामान्य मनशा दूख जाल्ली आहा आनी आजो जो राग आहा इलेक्ट्रिसिटी बिलांचो लाग सो स्टेट टॉपिक्स पीपल हॅव कनेक्टेड टू दीस MP इश्यूज एंड इट इज गोइंग टू गो अगेन्स्ट द BJP गव्हर्मेंट ऑफ टुडे एंड दॅट वेव इज मुवींग इन दॅट डिरेक्शन. द एंगर इज ओवर स्टेट टॉपिक्स एंड कनेक्टेड टू द MP इश्यू. पूण BJP अशें उलयना. BJP विचार करता आसतना वेगळे तरेन विचार करता. BJPचे लिडर्स जावं कार्यकर्ते जावं ते वेगळे तरेन विचार करतात. ते म्हणटात की दक्षिणेचे गोंयचे इश्यूज कांयच नात आनी जरी इश्यू आसात ह्या फाटी दक्षिण गोंयचे मतदार वयर नरेंद्र मोदीक पळयतले, अब की बार 400 पार कशें पळोवपाचें पळयतले आनी BJPची जी उमेदवार आसा पल्लवी श्रीनिवास तेंपो हांकां मत घालतले. हाजेर तुमचें कशें कितें मत आसा? हे अकली बार म्हणय ते सगळे पोके फार. आता हो जस्ट डिस्टर्ब करता. हो पोके फार पोको फार म्हणटा तो काँग्रेसीन स्लोगन काडला, AAPनी स्लोगन काडला. हो तुमचो एक परत असो इंडिया ब्लॉकाचो कॉमन स्लोगन काय हो कोणे दिल्ली आयडिया ही? कारण आमी जेन्ना रमाकांत खलप बाबा कडेन उलयताले ताणें म्हणलें अब की बार पोको फार, मागीर म्हणून पडलो फुस्को फार. ताजे फाटल्यान आमचे जे हळडोणचे आमदार आसात जे फेरेरा ताणें म्हणलें की अब की बार पोको फार आणि आता तुम्ही म्हणटा अब की बार पोको फार. आता हे कोणाचो स्टेटमेंट? हो स्टेटमेंट लोकालो कित्याक जे आज कार्यकर्ता जे फाटल्यान भोंवता काल चोयली तुमी मर्मगोवा वास्को सगळे डोर टू डोर करपा लागले. ती रांदून करून आयली. तो गॅसी सिलिंडर 500 रुपया न्हू तो या 300 रुपया सिलिंडराचेर रांदून आयली ना ती आयली. तांकां कितें पूण स्टायफन आसतलो पूण वोट मारून तो सिलिंडर कमी जावपा ना. जितली लायन आसता जितली कार्यकर्ता आसा इंडिया ब्लॉकाक वोट मारल्यार सिलिंडर कमी जातलो जावपा भरपूर चान्स आहा बिकॉज वेन द सेंट्रल लिडरशिप चेंजीस ऑल दीज प्रायसीस आर डिरायव्ड अपॉन दॅट. आज कित्याक म्हणटा आज जी सेंट्रल लिडरशिप आहा जो प्रायम मिनिस्टर आसा
ताणें आज जी आश्वासनां दिल्लीं ती आश्वासनां आमी सगळे विसरले. गोंयकारांक 15 लाख दित म्हणले, तुकाय म्हाका दिसता मेळना. सो अशें करून कोणाकूय ते पयशे मेळना. तेजे भायर आमकां जाय ती आश्वासनां दिल्ली सेंट्रल लेवलाचेर. गोंयकारांक सांगलेलें स्पेशल स्टेटस दिता म्हूण. सो हे पोके फार मारले आहा पयले. आतांय ते आर्म जे आहा ते लोडीड ना, फार मारपाचे आर्म तितू गुळी ना, कित्याक 2 पाट गुळी मारली आहाय ते सगळे पोके जाल्ले आहा. बेजीस ऑन दीस पास्ट, नो 15 lakhs इन आवर अकाउंट, नो स्पेशल स्टेटस टू गोवा. ताका लागून हो पोके फार नेरेटीव हॅज कम with experience of the past of this Prime Minister Modi's government and his speech what is being delivered. बीजेपी स्टेट अवे उलयता आसतना सांगता की आमी ज्यो प्रॉमिसीस केल्यो त्यो डिलिव्हर केल्या. ऑब्वियसली तुमी जे सांगल्यात ते ऑपोजिशनाचे इश्यूज अशें म्हणून ते प्रत्येक फावटी हो विशय टाळटात. आतां ताजेर तुमचें क्लॅरिफिकेशन जायच, पूण ते म्हणटा आमी राम मंदीर केलें, आमी आर्टिकल 370 काडलें, कॉन्स्टिट्युशनल चेंजीस आसात त्यो हाडल्यो, रस्ते बरे केले, हॉस्पिटल बरी केली, बाकीचे सगळे गोंयाक आयुष हॉस्पिटल हाडलें, एअरपोर्ट हाडलें, एम्प्लॉयमेंट वाडटा. हाऊ डू यू सी दीस स्टेटमेंट ऑफ बीजेपी लिडर्स? हे सगळे गोश्ट्यो ज्यो सांगल्या those are not the top priority things for today. The top priority is youth employment. कितली नोकरी दित म्हण कितली दिले दाखय. नोकऱ्यो दिली कितले? 100 स्मार्ट सिटीज कितली जाले? पणजे स्मार्ट सिटी तुम्ही पळयली कित जालें तें. 100 स्मार्ट सिटीज आज इंडिया भर करता म्हूण आश्वासन दिल्ली. बुलेट ट्रेन इतल्यो करता म्हूण आश्वासन दिल्ली. इतली करोडांनी जॉब्स दितले म्हूण आश्वासन दिल्ली. हे उलोवपा जाय. हे बांदले ते मानले आज हे नाका लोकांक तुम्ही बांदले म्हणून लोक कितें करता ताजे पोट भरतले. एक पाट विजीट करून हांव येतलो. आय वील ऑल्सो गो एंड विजीट वन्स एंड कम बिकॉज इट इज नायस. आमी जर फॉरेना वचून चोयलो परस हिंगा पळोवपाचें. इट्स वन टायम. आय एम नॉट गोइंग टू गो एवरी डे ऑर नो वन इज गोइंग टू गो एवरी डे. बट एवरी डे इज नोकरी, एवरी डे इज स्मार्ट सिटीज. जो डेली लोकां जाय ती वच केलो ना. आनी दीस इज द रिजन. हाऊ कॅन दे आन्सर दीस? कॅन दे आन्सर? आज फार्मरां स्कीम काडटा, आनी स्कीम काडल्या, आनी गॅरंटी काडल्या. तुम्ही गॅरंटी काडली प्रधानमंत्री किसान योजना म्हणून 6,000 दित म्हणले. 6,000 कोणाकूय मेळ्ळे तांकां. तुम्ही परत मागली ती स्कीम. तुम्ही लेटर मारल्या 22, 23 हजार रुपया परत लोकां कडेन मागले तुम्ही. प्रधानमंत्री किसान योजना स्कीम. वॉट इज दीस गॅरंटीज? ह्यो गॅरंटीज तुम्ही दिता. आतां तुम्ही म्हणटा फ्री इलेक्ट्रिसिटी हें करतले, फ्री हें करतले. आमी फ्री दिता तेन्ना बोवाळ घातलो. तुमकां फ्री दिवपाक कापासता 10 जाल्यार स्टेट लेवलार दिया मरे. आमी असेंब्ली पासून सांगलें. सो हे ते पोकेफार. what have they done? What are the promises they have done? Tell me. Ladli Lakshmi given after 5 years. Have they given the interest to the people for life? Who gives you the accountability and who gives you the power to steal the interest over the Ladli Lakshmi? एक चलये Ladli Lakshmi भरून तूं 5 वर्स तागे ते 1 लाखाचे तुम्ही इंटरेस्ट खाता. हें व्हडली स्कॅम. हें चोवपा जाय. हें लोकांक दूख लागता. तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी बिल हारी करना जाल्यार तुम्ही सामके ओपन एलिगेशन घालता की दिस इज नॉट एलिगेशन, दिस इज हॅपनिंग बिकॉज ऑफ स्कॅम्स काय बाकीच्यो बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज हाजे खातीर काय व्हॉट इज द अनदर रिजन जे तुम्ही जे पळय एलिगेशन्स घालतात? रिजन इज सामान्य मनीस दुखलेलो आसा. सामान्य मनशा गेल्यो स्कीम्स. प्रधानमंत्री तुमचे दारी मूड या मिनिस्टर तुमचे दारी मुड्याक सगळ्यांक मूड तुमचे दारी. सगळ्यांक तूं दारावर आनी तूं व्हरता दारार लास्टाक. आता CRZचो इश्यू कोलवा आमगेले रांपणकार आहे. हे हांव म्हज्या पयले जे MLA आशिल्ले कॉन्स्टिट्युएन्सी ते उलयन गेले. हांव 2 वर्स जालीं फ्रॉम माय फर्स्ट असेंब्ली टील द 6th सेशन. आय हॅव कंटिन्युअसली आस्क्ड एंड डिमांडेड. आय हॅव गिवन द लेटर्स, सबमिटेड एवरीथिंग. जालां कितें? सो 2 दीस पयले 10 दीस पयलीं इलेक्शनाचे कोलवा येवन आश्वासनां दिवन कसलो फायदो? आमगे थिंग नुस्तेकारान भावान सांगलें आज भुरगीं UK वयता कित्याक UK पूण 70,000 पगार मेळटा. तुमी 1,000 आश्वासन दित तोच मेळना. सीएमाक तोंड पडपा जाय आशिल्लें तेन्ना. सो दीस इज द रियलिटी. लोक तोंडार मारता. आज जेन्ना श्रीपद भाऊ कॅम्पेन करपा वयता कार्यकर्ता तोंडार मारता. तुमची मध्यमांतल्यान दिश्टी पडटा हो तो वारो. people have started talking because daily consumption in life what is needed the government is not doing. The government of today is not doing. And this is where it is. कदंबा बसतोय म्हणाले कॉन्स्टिट्युएन्सी कदंबा बस ना. कितली पावट सांगले KTC तुमगे आहा तेका. वी हॅव टोल्ड 100 times. एक पुसान बस घातल्या. आज जे त्रास काडटा बसीन वचपाक KTC बसीक लागून कित्याक मारतले तुमकां मत? नुस्त्याकारांक आज त्रास जाता. तुम्ही तुमगे फॉर्मालिना नुस्त्याक आनी तुमगे जे कोण एजंट आहात तांकां पोसपाक तुम्ही नुस्त्याकारांक आज सद्दां तेंगेलें नुस्तें धरता तें विकचें पडटा बिकॉज दे डू नॉट हॅव स्टोरेज सिस्टम. हो नुस्त्याकार वोट मारतलो तुका ना. टॅक्सी ड्रायव्हरान तुमकां त्रास केल्या.
टॅक्सी ड्रायव्हरान तुम गव्हर्नर घाल म्हणटा स्पीड कंट्रोल करपाक तुमगेलो जो एजी आहा ही कॅनॉट डिफेंड टॅक्सी ड्रायव्हर्स हे टॅक्सी ड्रायव्हर 20,000 टॅक्सी पूण ड्रायव्हर वेन्सीबाब म्हाका दिसता हे सगळे जे पळय स्टेट इश्यूज आसात ते म्हाका दिसता ह्या पार्लमेंट इलेक्शनाक म्हणजे लोकसभेच्या इलेक्शनाक लोक जोडचे तुमकां दिसता की this will लोकांक connect? आयज स्टार्टींग कितें सांगलां लोकांक आयज सावथाक आनी नॉर्थाक स्टेट इश्यू सेंट्रल इश्यूआक कनेक्ट केला वाय बिकॉज इट इज डबल इंजिन तुम्ही डबल इंजिन म्हणले हे डबल इंजिन म्हणले ते तांकां बॅकफायर जालां ना बिकॉज तुम्ही डबल इंजिन म्हणले न्हू जाल्यार स्टेट एंड सेंट्रल इज वन स्टेटा इश्यू सेंट्रलान सॉल्व करपाचे सेंट्रला इश्यू स्टेटान सॉल्व करपाचे युअर प्रॉब्लम इंजिन डबल नाव यू कॅनॉट से स्टेट इश्यू ऑल ओव्हर गोवा स्टेट इश्यूज आर कनेक्टेड सगळे इश्यूज तुम्ही म्हणटा की बीजेपीन एज अ वन पार्टी जावं ते गोंयचे जावं देशाचे सगळे इंडिपेंडेंटली एज अ वन पार्टी घेवपाक जाय घेवंकूच ना घेवपाक जाय सर घेवपाक जाय आनी ना आनी टायम दिना लोक तुमकां टायम दिवपा ना आतां बीजेपी घेवपाक हे इश्यू तुमचे कडेन जालना तुम म्हादय विकून उडयली तुम आमगे साऊंड सिस्टम आमगे शिगमो उत्सव जो 10 आज बंद जाता आनी जरी तर हफ्तो दिलो जाल्यार सेटिंग केलं जाल्यार 11 व्हरता सो आज आम सेटिंग हे करपाक परत तुम्ही ओपन एलिगेशन लायतात कारण हांवूय शिगम्याक वता थोडे कडेन गेस्ट म्हणून वता थोडे कडेन चीफ गेस्ट म्हणून वता थोडे कडेन एंकर म्हणून वता थोडे कडेन जज म्हणून वता आमी पळयता तेन्ना 10 सुमार शिगमो बंद जाता थोडे कडेन 11 बंद जाता म्हणजे तुम्ही म्हणटा की हफ्तो दिवन चलोवचो पडटा तूं आहा म्हणटरी 10 कित्याक 5 मिनटं पयलो बंद करची पडटा कित्याक तूं मिडिया घेवन येयले जाल्यार कितें करतले हय भया सी यू हॅव टू अंडरस्टँड आज लोक सामान्य मनीस चिंतता एक पाट चिंतता बाब कोण आहा सपोर्टाकू फाल्यां कोणू कॅमेरा घेवन शुटींग काडल्यार ताका हॉलात तावला पडलो न्हू सो इट इज नॉट दॅट इट इज नॉट हॅपनिंग वी नीड जावं तो शिगमो जावं क्रिसमस जावं कार्नवल जावं न्यू इयर जावं काजारां जावं आमगेली नोबडी क्लोजीस शट्स डावन एट 10 o'clock एंड ना म्हूण तुंय एग्री जातलो हांव आनी तूं काम करून दीसभर जरी तर घरा वयता आमी 7:00 7:30 काजाराक पावना आमचे ट्रेंड आहा न्हांवून करून वयता म्हळ्यार 8:30 9 जाता आनी 9 तूं पावलो जाल्यार 10 बंद काजार सो दीस इज नॉट द कल्चर सो हू हॅज टू डू दीस सेंट्रल लॉज कोण करतलो CRZ डोयरो उंच येत आसता डोयरो जितलो उंच येता हाय टायड लायन उंच येता हाय टायड लायन जितली उंच तूं मार्क करता थिंगसून 200 मिटर तूं गांवां येता हे कोण करतलो आज नॉर्थाक पळय जाल्यार सगळें म्हणून उडयलो धंदो बंद केलो सो वील दीस पीपल वोट फॉर यू वाय वील दे वोट वाय शूड दे वोट सो दीस इज द प्रॉब्लम आज तूं प्रत्येक आमगेले गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान वच आनी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलाची हालत पळय एक ते स्कूल बर करता आनी ताजी फोटो काडून ते 5 वर्स देखून तोच धाडायता मुगे गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूलाच्या सायडीन आसा वयता आसतना ताजी पिक्चर काड आनी तूं वच आनी ती तूं भुरगीं कितकोन बसता ती फाल्यां सकाळीं येवन चोय आनी तशेंच सगल्याक वा हेल्थ सेंटरान वच पूण बीजेपी गव्हर्मेंट म्हणटा की पालकांनी जाता तितल्या सगळ्या लोकांनी मेळून आपल्या भुरग्यांक गव्हर्मेंट स्कुलांनी धाडपाक जाय ते काडटा आनी हायफाय स्कुलांनी इंटरनॅशनल स्कुलांनी धाडटात हातूंत तुमकां दिसना की पेरंट्स शूड ऑल्सो एग्री विथ द गव्हर्मेंट कारण जेन्ना भुरगीं वचपाक लागतली तेन्ना ऑटोमॅटिकली शाळा इश्कोला आसात गव्हर्मेंट ती बरी जातल्यो परत सांगता आय कम फ्रॉम आम आदमी पार्टी बॅकग्रावंड आमी शाळा अपग्रेड करून लोकांक दाखोवन लोक प्रायव्हेट इस्कॉला सोडून आमचे गव्हर्मेंट शाळांत येयल्ले आहा So it should एविडंट आहा it should be on the opposite cannot side. be that parents will send their children you make them sit on the floor and once you see 100 children sitting on the floor and then you will bring benches and make them sit अशें जायना न्ही अशें तुकाय जायना न्ही मान्य तूं सो पयलीं इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी मागीर बाकी सगळ्यो अशें सुविधा तुका दिसना अशें तुका दिसता की ना तुकाय दिसता तुगे भुरग्याक तशें जावचें न्ही यू विल नॉट सेंड हिम सिट ऑन द फ्लोर obviously. एंड द गव्हर्मेंट Obviously. दॅट इज वॉट इज रिक्वायर्ड दॅट इज वॉट पीपल वॉन्ट त्या पॉयंटाक हांवूय एग्री जाता की गव्हर्मेंट स्कुलां जी आसा ती बरीच जावपाक जाय आनी आमच्या भुरग्यांक जें कितें आमचे मायभाशेंतलें शिक्षण आसा तें मेळपाक जाय आतां आमी स्टेट इश्यूज उलयता आसतना आमी आतां मेन म्हणजे लोकसभेचें इलेक्शन म्हणटकीर आमी नॅशनल इश्यूजाचेर उलोवया तुमचे पक्षाचे सुप्रिमो हांव सुप्रिमो म्हणटा पूण ते खरें म्हणजे दिल्लीचे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ते आज ऑन ग्रावंड नात तांकां जेलींत घाल्ले आसात बिकॉज ऑफ सो मेनी इश्यूज कितें चॅलेंजीस आसात कारण तुमचो मुखेली तुमच्या बरोबर आज कॅम्पेनिंगाक ना तो जावं मागीर गोंयांत जावं दिल्लीक किंवा जावं खंय देशभरात कितें चॅलेंजीस आसा अरविंद केजरीवाल नासतना तुमी जरी इंडिया ब्लॉक एकठांय येवन बीजेपी अगेन्स्ट हे इलेक्शन लडटा तरी सुद्दां काँग्रेसीची सेंट्रल लिडरशिपीचेर लोकांक प्रश्न आसा बाकीच्या सेंट्रल लिडरशिपीचे प्रश्न आसा कोण तरी एक 2-3 जाण म्हणटाले अरविंद केजरीवाल एक मातसो बरो लिडर आसा तो आज जेलींत आसा सो तुमकां दिसना की हे सगळे प्रश्न जे आसा ते खंय तरी तुमकां मातशे सकल ओडपाचो प्रयत्न करता चोय
द फॅक्ट इज सकल उडोवपाकूच हें केल्लें आहा न्ही, स्पीड देंवोवपाकूच हें केल्लें आहा. सो इट कॅनॉट बी डिनायड की अरविंद केजरीवाला आज फ्रेम करून मनीस सिसोदियाक फ्रेम करून आमकां सगळ्यां भितर घायले सो दॅट द इलेक्शन कॅम्पेन कॅन बी स्लोड डावन. ऑब्वियसली सरागेले जें चिंतप आहा, सरागे जी मॅनेजमेंट स्टायल आहा तें आज सगळ्यांकू खबर आहा आनी तो इनपुट्स दीत आसा. फिजिकली इज नॉट देर, डेफिनेटली his presence will definitely make an impact, but we are getting more and more stronger. एक अरविंद केजरीवाल आशिल्लो थिंगा आज हजारभर अरविंद केजरीवाल जाल्ले आसा, हजारभर परफॉर्म करता. वाय? बिकॉज वी वॉन्ट टू प्रूव दॅट सराक लागून आमी हें करता, सराक लागून आमी आज पॉलिटिक्सा आयिल्ल्या, सराक लागून अरविंद सराक लागून आज आमी पॉलिटिक्स शिकल्या. पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रीड म्हणटा तें आमी बंद केल्लें, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिक्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द पीपल ऑफ इंडिया हें आज आमी दाखोवन दिल्या. सो आज हजारभर अरविंद केजरीवाल तुका दिश्टी पडटा, पंजाबाक दिश्टी पडटा, दिल्लीन दिश्टी पडटा, गुजराताक दिश्टी पडटा, गोंयांत तुका आमी आहाय ते दिश्टी पडटा. सो आज असलो माहोल जाल्ले आहा की बीजेपीक बॅकफायर जाल्ले आहा. तेमी सराक भितर घायलो, अरविंद सराक भितर घायलो कॅम्पेन स्लो डावन करपाक. पूण एक आशिल्लो तो अरविंद आज हजार अरविंद जाले आनी ती कॅम्पेनाचो मुवमेंट आजचो कितें जालो तो इट हॅज गॉन इन डबल स्पीड. पूण बीजेपी म्हणटा की आमकां बॅकफायर जायना कारण दीस हॅज नथींग टू डू विथ बीजेपी ऑर प्रायम मिनिस्टर मोदी किंवा होम मिनिस्टर अमित शाह. हे सगळे जे आसा ते एनफोर्समेंट डायरेक्टरान केल्ले आसा. कारण ईडीन पयलीं 9 समन्स अरविंद केजरीवालाक धाडली आनी तरी अरविंद केजरीवालाचो कांय रिप्लाय आयलो ना म्हणून अरविंद केजरीवालाक अरेस्ट केलो. This is what BJP says. BJP says, but you have to tell to your channel, जेन्ना समन धाडली ताजे समनाचो रिप्लाय धाडलो की दोज समन्स आर नॉट ड्राफ्टेड करेक्टली. सो समना जर नॉट ड्राफ्टेड करेक्टली काउंटर रिप्लाय येवपाक आशिल्लो, ताजे रिप्लाय येयलो ना. ताजे रिप्लाय आयिल्लो जाल्यार सर वयता आशिल्लो, तुमी काउंटर रिप्लाय दिलो ना. दे आर एट फॉल्ट पळयल्लें हांव. सेकंडली जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर काडली आनी जेन्ना इलेक्ट्रोल बॉन्ड्साचेर जेन्ना सुप्रीम कोर्ट आयली ह्या सरकाराचेर तेन्ना आमी पळयलां की नोव्हेंबरा म्हयन्यान गेल्या त्या वर्साक 2022 नोव्हेंबरा म्हयन्याक एक फार्मास्युटिकल कंपनी हाजे मेडिसिन्स जावं ते कसले मेडिसिन ना थंडी मेडिसिन ह्यो मेडिसिन ते अप्रूव जायनाशिल्ले. हे बॅकग्रावंड ताजे ओनराक ताजे एमडीक ताजे मेन बॉसाक ते आपयता आनी ईडी ताका समन धाडटा आनी ताका मागीर कितें जाल्यार सांगता की तुमी अरविंद केजरीवाला कडेन एसोसिएटेड आसा की ना. तो म्हणटा आमी ना, आमी ताका मेळपाक गेल्ले. ते एश कोन करता म्हणटरी ताका काडटा भितर घालता, ताका भितर घालता, तागे चल्या भितर घालता आनी मागीर पळयलें जाल्यार जुनान 2022 जून जुलयान तीच कंपनी काडटा 5 कोटी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स ते कंपनी नांवान बीजेपीक येता. ताजे फाटल्यान थोड्या दिसांनी आनी येता 59 crores हे ग्रुपाचे जितले कंपनी 59 crores इलेक्ट्रोल बॉन्ड्सांतल्यान बीजेपी सरकाराक हे सेंट्रलाक दिता आनी मागीर ताका बॅक पेन आहा म्हणून तो भायर सरता. आज जोरी तोरी अरविंद केजरीवाला इन्सुलीन जाय म्हूण आनी तागे बीपी आनी तागे ब्लड शुगर सकयल देंवता म्हूण बेल मेळटा ना, पूण बॅक पेन आसलो मनशा हें मेळटा. सो हाजेर कट्टा ईडी इज बीन कंट्रोल्ड बाय द बीजेपी गव्हर्मेंट आनी हे सगळे लोकांक काडल्या आनी ह्या लोकांक कळोन आज तो वे उलटो जालो आहा. हो वे उलटो जालो ते दाखोवपाक सोदताले. वेव म्हणटा आसतना कितें दिसता तुमकां गोंया वेव कितें दिसता? पयलो प्रश्न गोंयचे वेव म्हाका सांगात आनी दुसरो प्रश्न म्हणजे नॅशनलाचे वेव सांगात. कारण खंयच्या लोकसभेच्या इलेक्शनाक खंयच्या पक्षाक कितली सिटां मेळटली हें एक सदांच इम्पॉर्टंट आसता. नॉर्थ गोवा, सावथ गोवा आनीक दिसता तुमकां सेंटराक तुमी सगळे एक कडेन आयल्या म्हूण बीजेपी वतली? गोंयचो वेव जे भाशेन हांव परत सांगता, हे डबल इंजीन म्हणलें तें तांकां म्हारग पडलां. आतां गोंयकारांनी सेंट्रल इश्यू आनी स्टेट इश्यू डबल म्हणून न्हू तुमी, सेंट्रल इंजीन आनी स्टेट इंजीन. सो दोनी इश्यू डबल इंजीन म्हूण डबल इश्यूज जॉईन केल्ल्या आनी डबल इश्यूचे तेंगे विकेट आज पडपाची आहा. डबल इंजीन म्हणलें तें प्रमोट करताले ते तांकां म्हारग पडल्या. ही विकेट आतां डबल इंजीन म्हणून पडपाचें. गोंयची दोनूय सीटी वता म्हणटा तुमी? दोनूय सीटी वता. बीजेपी तर म्हणटा की नॉर्थ गोवा इज अवर स्ट्रॉंग होल्ड. सावथाक ते म्हणटात की सदांच सालसेतीचे लोक सदां आमी कितलेंय बरें करूं, सालसेती लोकांक बीजेपी योगेचो राग आसा तो ते भायर काडटात. आज लोक पळयता जेन्ना एडवोकेट कलपाक मुखार काडलो ताजी म्हापसा अर्बन फायल काडली म्हणपाक लागलो. हे बॅकफायर जाता, हे सगळे बॅकफायर जाता. सामान्य मनीस पळयता मडगांव अर्बन बँकाची फायल काडली तुमी, एकले बायलेन बरो व्हिडिओ काडलो, मडगांव अर्बन बँक काडलो, विजनीचा काडलो,
पल्स एग्रो ग्रीन PSCL काढलो तुम्ही फायल कित्याक काडलो ना दिसता तुमकां काढला बिकॉज तुम्ही आहात तितून कित्याक तुम्ही आहात तुम्ही पयशे खायल्या विजनरीजात तुमची मनशांनी पयशे खायल्या मडगांव अर्बन तुमची मनशांनी पयशे खायल्या पल्स ग्रीन फॉरेस्ट तुमची सेंट्रल मनशांनी पयशे खायल्या लोकांले हे लोकांगे फायल ना काडा मरे 7 तारीख पयली काडा आनी उलोवया हा हे जे अशकोन धमक्यो येता ताजे धमक्याचे लोकांक कळोन येता की हे कितें करता ते लोक आतां पिसना तांचे बरा भोंगल्यार देखून तो लोक पिसना आज जरी लोकांक त्रास जाल्ले स्मार्ट सिटीत पावस पडटा पयलो हे करूं जायनाशिल्लें काला एकेडमी रूफ पडटा कोण PWD म्हणटा तो कोण PWD म्हणजे तुमी गव्हर्मेंटा मनीस न्ही ते आं रोकडो लूफ पडटा नॅशनल गेम्स कितें जालें तें तुमी पळयलां एक बरी गजाल की नॅशनल गेम्स गोंय जाली बट दॅट डज नॉट मीन गोंय जालें म्हणटरी कितेंय करपा जाता सो आज हे सगळे लोक पळयता लोक विसरपाना लोक लायट पेटयतना लोक चिंतता की कितली युनिट जातले कित्याक दिल्लीन शिंकयल्या की 300 युनिट जरी तरी मेळ्ळे जाल्यार फ्री म्हूण सो लोक बटन चिंतता आज बटन मारगाय म्हूण चिंतता गोंयचे उलयता तुमी पूण सेंट्रलाचें कितें सेंट्रलाक काडटली सिटां इंडिया ब्लॉक सेंट्रलाक आज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान थोड्या वरां पयलीं एक स्टेटमेंट दिला की काँग्रेस किंवा इंडिया ब्लॉक दे वील नॉट इवन क्रॉस 30 असेंब्ली सीट्सू हांव इतल्याच खातीर म्हणटा कारण तुमकां उतर दिवपाक जाय ना 30 seats in assembly seats 2027 लोकसभे इलेक्शनाचेर उलयता आसतना ताणें 30 सीट्स म्हणला म्हणटकीर ती आमी असेंब्लीची काय म्हणपाक शकना हांव हे आज रिकॉर्ड मातशें तुमी सेव करून दवरा हय आय रिस्पेक्ट चीफ मिनिस्टर बिकॉज इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट बट जेन्ना तो असो उलयता तो एक चीफ मिनिस्टर सामान्य मनशाक एक 10% 15% एस्टेश वचपा जाता फिगराचे म्हणजे 10% यू आर रॉंग ऑन युअर फिगर्स 15% यू आर रॉंग एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वेन यू मेक अ स्टेटमेंट पीपल ऑफ गोवा वील गिव यू 2% to 3% हांव तुका 5% दिता पयस सकल 30चेर बट हीज आन्सर इज वे बियॉन्ड इवन ऑल दॅट वॉट इज सेईंग सो हेजे जेन्ना रिजल्ट येतले वो दाखय आनी तेणें म्हणटा दाखय आनी CM अनएबल टू make strategies and understand political strategies for central so may not be the right person politically to make strategies for India बरें सीएमान म्हणले ती सुद्दां सिटी येवची ना तुमकां कितें दिसता तुमच्या एलायन्साची कितली सिटी येतली आय एम आस्किंग अबाउट सेंटर I should not try to be like the CM and just put figures in the air I do not have as of now the proper idea and the knowledge of each and every seat so I will not give you the figures because I do not know नाजाल्यार 30 म्हणून तुगे 40 येतले म्हणून जायना then it is become what is the use of your political statement so I have not yet analyzed personally I have not seen the figures what has happened what is going to happen so I think it is too early for me as a young new MLA to come out with such strategies I probably need more time to understand politics to learn how the overall things are functioning so me giving statements for the sake of giving I think the viewers who are watching you have got a lot of respect and hope on us as young leaders of Goa I will not let that hope just die off by giving figures in the air so I am not knowing what could be the overall figures yes I think people who can analyze are probably analyzing and giving better results so I wouldn't copy paste somebody's say but yes definitely India Alliance is going to make an impact and everybody has understood that India Alliance is going to make an impact and that impact is going to be seen and it is a long term relation we are all looking for a long term relation we are not looking for a short term relation with this alliance so that is only the reason एलायन्साचेर हांव मागीर उलयतां म्हाका दिसता एलायन्स जे जावं मागीर गोंयाक किंवा जावं मागीर सेंटराक हाजेर सगळीं उतरां लोकांक मेळ्ळ्यात आतां हांव येता तो स्ट्रेट म्हणजे तुमच्या कॅप्टनशिपीचेर इतल्याच खातीर म्हणटा कारण कॅप्टन्सी आमी हो शब्द क्रिकेटीक आनी फुटबॉलाक आयकतात पूण गोंयाक म्हाका दिसता हीच कॅप्टन्सी राजकारणाकय फेमस जाल्ली आसा एक म्हणजे आमी 2022 विधानसभा इलेक्शनांतल्यान ती आयकतात दाबोळेक राविल्ले कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस तेय कॅप्टन आनी बाणावलेचे सद्याचे आमदार जे तुमी कॅप्टन दोगूय कॅप्टन आनीक आज विरियाटो बाब फेर्नांडीस कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस इज कॅन्डिडेट ऑफ इंडिया ब्लॉक फॉर साऊथ गोवा लोकसभा सीट तुमचे ह्या कॅप्टनाचेर कितें मत म्हाका खबर आसा ऑब्वियसली यू वील सपोर्ट हिम हांव इतल्याच खातीर क्वेश्चन करता कारण खंय तरी काँग्रेसीन आपले कॅन्डिडेट घालपाक लेट केलो तेन्ना तुमीच आशिल्ले जेन्ना तुमचे कडल्यान स्टेटमेंट आयलो
की आमकां काँग्रेसीन विश्वासाक घेवचे, जर तर तांचे कडेन कोणी ना जाल्यार आमी आसात. आनी तेन्ना AAPचे थोड्या लिडरांनी स्टेटमेंट घालो की कॅप्टन वेन्झी शूड बी द सावथ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट फॉर इंडिया ब्लॉक. सो हाजेर एक म्हाका दिसता कंप्लीट क्लॅरिफिकेशन आमच्या गोंयच्या जनतेक जाय. ना आय थिंक गोंयचे जनतेक क्लॅरिफिकेशन मेवलेली आहा, दिलेली आहा. बट फॉर युअर व्ह्युअरशीप आय वील पुट इट आउट अगेन. येस, एक पॉलिटिकल सिनारिओ आसता आणि इन ऑर्डर बिकॉज देर इज अ डिले आवर पार्टी सेड ओके वील पुट अ कॅन्डिडेट and we did a survey and they put my name and they asked me. I said yes, if Goa wants me to go and if I can go without splitting the votes, I will say yes. That was the discussion there. जेन्ना कॅन्डिडेटाचो नाव डिक्लेअर जाता, कॅप्टन विर्यातो जाता आणि सगळे फायनल जाता, तेन्ना वी ऑल डिस्कस एंड सेड वोट फोरून फायदो ना, कॅप्टन विर्यातोक मुखार वचपाचो, सो वी हॅव टू स्टेप बॅक. आज जरी तरी आमी बसलेले, हांवूय बसलेलो, विर्यातोय बसलेलो, जाल्यार इट वुडंट हॅव गिवन अ गुड मेसेज एंड वी वूड हॅव लॉस्ट. टुडे वी हॅव कम बॅक बिकॉज वी वॉन्ट द ब्लॉक टू गो हेड एंड देर इज नो सेल्फिश इंटरेस्ट. सी, यू नीड अ बिग हार्ट टू पुट युअर नेम ahead, be published everywhere that you are the candidate and then come back. People of Goa are also watching. I have got a long innings to go in politics. I have got a long journey to work for the people of Goa. I think people of Goa has appreciated my work and they see how we are doing and how we are performing. So what has happened is in the right spirit. The whole thing is Captain Viryato असलो मनीस आमकां खंयच्याय लोकसभेक कॅन्डिडेटच्या मेळना. It has been a long time. We cannot compare his services to the nation with any of us. कोणाकूय कंपेर करपाना. ताणी एक रिसेंट स्टेटमेंट दिलो, ताजेर बोवाळ जाल्लो. हाऊ डू यू सी दॅट स्टेटमेंट? सी, स्टेटमेंटाचेर बोवाळ जालें, ताजें क्लॅरिफिकेशन सगळें आयिल्लें आहा. वी हॅव सीन सेवरल पीपल होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, टेकिंग ओथ ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. जरी तरी कॉन्स्पिरसी क्रिएट करपा जाय जाल्यार खंयसून क्रिएट करपा जाता. पूण आज ह्या सरकाराक मेसेज क्लियर पावल्ली आहा की तांकां कोण भियेना. आमी लेटरो दिवं, आमी पुलीस स्टेशनाक कंप्लेन करूं, शो कॉज नोटीस धाडूं, कितें करूं, नोबडी इज स्कॅर्ड ऑफ दीस. ताका लागून ते पोके फार कित्याक म्हणलें, ते परत परत गन लोड करता, मारतलो म्हूण शूट करपाक, पूण तितून बुलेट घायना. ते पोके फार, ते शो कॉज नोटीस धाडटा कितें जाता. दिस इज ओनली टू मेक यू स्कॅर्ड, टू मेक युअर मुवमेंट स्लो, बिकॉज देर इज नो क्रेडिबिलिटी इन वॉट एवर दे आर सेईंग. क्रेडिबिलिटी आसपा जाय न्ही. एक धाकटो मायक घेवन आमी कुर्चोऱ्या गेले उलोवपाक, एक स्पीकर, इट वॉज अ रोड अवेरनेस. शोकॉज नोटीस धाडली डेट यू आर एड्रेसिंग अ पब्लीक मिटींग. सो यू सी, सो देर इज false words used in the documentation that they are trying to scare you. There is no public meeting held, people are evident, photos are there. There is no speakers that were used with 50 dB plus, you know. So these are the things how they are complicating and they are famous for this. तेही जाणा की जेन्ना ते भियेता तेन्ना ते ईडीक मुखार घालता, ते भियेता तेन्ना लोकली पुलिशेक मुखार घालता, मेन इन युनिफॉर्माक ते मुखार घालता आनी लोकूय आजकाल जाणा. सो आय थिंक पीपल ऑफ गोवा डू अंडरस्टँड these kind of tricks, and as time goes by everybody is becoming more and more stronger to face these kind of allegations and these kind of situations. So we are also growing stronger and we will keep moving ahead. इट्स अ गुड मेसेज फ्रॉम युअर सायड. म्हाका दिसता ते लोकांकूय क्लियर जाल्लें आसा की हांवें जो व्हडलो प्रश्न विचारिल्लो ताचें सगळें क्लॅरिफिकेशन तुमी दिल्लें आसा. दुसरी एक गजाल तुमी म्हणली की बाणावलेक आपूण जरी यंग आसा, फर्स्ट टायम MLA आसा, आपलें काम सगळे एप्रिशिएट करतात, पूण म्हाका जाता याद 2022 पयली इलेक्शनाची, तेन्ना हांगचो थळावो आमदार आनीक बाणावलेचें एक व्हडलें नांव चर्चिल बाब आलेमांव हांणी म्हणिल्लें की कापोस्तार आसल्यार वेंझेन आमदार जावन दाखोवचो. आज चर्चिल बाब काय BJP बरोबर ना, खंय तरी आमी म्हणल्यार जाता ही इज अगेन्स्ट BJP एंड ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ब्लॉक. तुमचें कितें उलोवप जालां, ताणें तुमकां कितें एक आपूण सिनियर म्हणून आशिर्वाद दिला किंवा एक बरी मेसेज तुमकां दिल्या वीच यू वूड लायक टू से हियर इन फ्रंट ऑफ पीपल? सी, मुगे पॉलिटिक्स वेगळेंच, तें बिफोर इलेक्शनूय वेगळें आहा आनी आफ्टर इलेक्शन 2 वर्सां जालीं तेंय वेगळें आहा. बिफोर इलेक्शन आय ऑलवेज प्रूव्ड वॉट आय कूड हॅव डन फॉर दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी if I was given a chance, and in this 2 years journey I have shown and I have done the work. Besides, एक आहा गव्हर्मेंट सेटअपांतल्यान लायटी, हांबे, रस्ते ते चेंज करप, that is through government funds you have to get the passing done. And एक आहा through your social network, to your own capacity you create models to show that these models, if I was in the government I would have done so many things. Today we got a Mohalla clinic,
which is a model. It is not on government funds. If we were in the government, we could have done small clinics in every ward. So that is, so I have differentiated my work. One is on a personal or CSR fund, true donations models, and one is the government fund. So yeah, दाखवून दिले. When it comes to Mr. Chachil Alemao, I think there is nothing for me to say about him because he's a very senior leader. He has been the ex-chief minister of Goa. ताजे राजकारण भरपूर आहा आणि he knows better what is good for him personally and what is good for Goa. तागे दोन भाशेन आहा न्ही ते. So एक पर्सनल तागे कितें आहा, how to manage that, आणि एक गोंयचे पासत कितको मॅनेज करपाचें. आमचें राजकारण फकत गोंयचे पासत मॅनेज करपाचें आनी आमी ते सगळ्यांक गोंयचे पासत दोन भाशेन मॅनेज केलां. एक गव्हर्मेंट फंड्सांतल्यान आणि एक एसोसिएटेड थ्रू द सोसायटी फंड्स विच एवर वी गेट CSR अँड टू प्रूव दॅट. सो ही स्टँड आय थिंक ही वील. तुम्ही म्हणटा की काय वायटपण तशें ना पळोवपाक गेल्यार. सी ताजें उतर आहा की इन पॉलिटिक्स देर आर नो फ्रेंड्स, देर आर नो एनिमीज. निदर ही इज माय फ्रेंड, निदर ही इज माय एनिमी, निदर वॉज ही माय फ्रेंड, निदर ही वॉज नॉट माय एनिमी इन द पास्ट. सो I think we leave him the way he is. I think I wish him good health, so that we need some people here and there. कित्याक स्पोर्ट्सान तागेलो फुटबॉलान भरपूर गोंया कंट्रिब्युशन आहा, which I have said earlier also. आनी स्पोर्ट्सांत आमी जेन्ना मुखार वयतले फुटबॉलांत केन्ना ताजी एडवायस जाय जाल्यार why not, we'll take it, because mine is a long journey and I'm going to be here in the constituency very long. So जाय पडत, never know where football is concerned. एक तुम्ही स्टेटमेंट दिलो तो म्हणजे एक ती म्हण आसा, इन पॉलिटिक्स देर आर नो फ्रेंड्स, देर आर नो एनिमीज. आणि ह्याच गजालीचेर आज हांव आमच्या एपिसोडाची समाप्ती करता. विचारून तुमकां एक शेवटचो प्रश्न जो म्हाका दिसता चुकला असो तुमकांय दिसता, लोकांकय दिसता, म्हाका अजिबात दिसना, कारण हो लास्टच प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय आशिल्लो. तो म्हणजे रिलेटेड टू रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी. तुमकां दिसना की रिव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी वोट फोडटले जरी गोंयच्या एसेंब्लीक विरेश बाब बोरकाराले आतां घात घालून तुम्ही सगळे गव्हर्मेंटाचेर एकठांय येवन आवाज काडपी मनीस आज RG खंय तरी सेपरेट आसा. डोंट यू थिंक दिस इज गोइंग टू अफेक्ट काँग्रेस ऑर इंडिया ब्लॉक अलायन्स वोट्स अशें कितें तरी? डेफिनेटली आमगे व्ह्युअर्सा वयल्यान आय एम ट्रायंग टू जॉइन माय हँड्स अँड रिक्वेस्ट देम स्टील. सो देर इज स्टील टायम. वी हॅव अ व्हेरी गुड रिलेशन विथ विरेश, वी हॅव अ गुड रिलेशन विथ मनोज. इन द पास्ट वी हॅड डिस्कशन्स की बराबर रावया, आमगेले खुबशे आहा, बट विनींग जावचें ना. एक 40% पूण काडपा जाय एक पार्टीन. 40% RGक सावथाक येवचें ना. हांव मानून घेता की प्रत्येक पार्टीन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून जिखपाक जाय, आमी तशें केल्लें आहा. पूण एक टायम येता की असली वातावरण केन्ना जावंक ना. आमी जेन्ना कॉन्टेस्ट जाले, आम आदमी पार्टी 0 सावन 1%, 2%, 5% वाडपाक जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट जाल्ले तेन्ना एक अलायन्स कसो कोणाचो जावंक ना. हो प्रोसेस आज आयला. सो आज जेन्ना असलो प्रोसेस आयला तेन्ना नवे पार्टी जी आपले पॉलिटिकल ग्रोथ करपाक सोदता, जी बरी गजाल, आमी तशें करून केल्या, पूण आमी करता तेन्ना असली अलायन्स सेटअप जावंक ना. सो तेन्ना हे सेटअप नासले म्हणटरी इट इज फायन. सी एवरीथींग कम्स विथ दॅट पर्टिक्युलर टायम. हो टायम आज इंडिया अलायन्स घट करपाचो, हो टायम आज इंडिया आनी डेमोक्रेसी साल्वार करपाचो. हे टायमार आपली पार्टी वोट वाडोवपाक हो टायम न्ही. मे बी देर इज अ बेटर टायम इफ वी ऑल कम टुगेदर. Assembly elections could be performed in a better way, more organized and in the shared manner. कित्याक आज जे रिलेशन आमी 5 नॅशनल पार्टीज आनी एक गोवा फॉरवर्ड जी आहा रिजनल पार्टीक घेवन आमी जरी आज एक अलायन्स आहा गोंयांत, जाल्यार डेफिनेटली वी आर लुकींग फॉर हाव वी आर गोइंग टू वर्क टुगेदर टू बी पार्ट ऑफ द गव्हर्नन्स इन द नेक्स्ट टर्म वीच इज गोइंग टू कम. सो म्हाका दिसता आज खंय तरी जाता जाल्यार एक स्टेप फाट घेवपाक जाता. अर्जीच्यान करचें ही रिक्वेस्ट आहा. हांव सरळ जाणा की लोकांक काय रिक्वेस्ट आहा, तुमी RG लिडर्साक जी रिक्वेस्ट करता लोकां खातीर काय रिक्वेस्ट आहा? लोकां खातीर रिक्वेस्ट सगल्यांनी केल्ली आहा. हय, सगल्यांनी केल्ली आहा. बट एक लिडर जेन्ना आपल्यागेले फौज जी आहा, जी आपल्या वॉलंटियर बेज आहा, ताका जेन्ना एक इंडिकेशन दिता की ओके लेट अस बाव डावन, लजपाक कांय गरज ना. हांव जरी तर एक कॅन्डिडेट जावन गोंयभर आनी नॅशनल न्यूजाचेर म्हजें नांव आयिल्लें दॅट आय एम कॉन्टेस्टिंग द लोकसभा म्हणून, आनी इफ आय हॅव बॅक्ड आउट and if my name has backed out again in the national news, if I can do that, I think I have the right to
Ask them. I am an example. हांव लॉजना आसतना विथाउट फिलींग ह्युमिलेटेड, विथाउट टेकिंग नेगेटिव्ह अबाउट इट, हांव फाट सरला. Try to take it in a positive manner. Give India Bloc a chance. Let both the India Bloc candidates pass on the message to all your karyakartas that okay, maybe you cannot move your nominations out, but at least you can tell okay, let's slow down, let's not vote. It will लज जातलीच मातशें मिडिया उलयतली तें उलयतली आजचे भाशेन तूं म्हजे कडेन विचारता तूं बॅकआउट जालो असं जायना तशें, बट वी आर हियर टू डू समथींग गूड. एंड वेन यू आर देर टू डू समथींग गूड, तूं बॅक वयता ताजें लज जायना, तुका आनी ताजें क्रेडीट मेळटा आनी ते क्रेडिबिलिटीचेर मुखार एसेंब्ली आनी बरें जावपाक शकता तामगे पार्टीक बरोबर आमी आसल्या. सो दिस इज अ रिक्वेस्ट फॉर RG, युअर टीम मेंबर्स. आय वूड ऑल्सो रिक्वेस्ट देअर कोर टीम मेंबर्स. हय, तुम्ही जाता जाल्यार तांकां सजमाया, तुम्ही जाता जाल्यार कित्याक यू आर अ कोर टीम. Manoj is one, you have a core team. Core team should suggest him and tell him and request him. इतलीच करपा जाता. Rest I have nothing against them. We have worked together. When we have worked together, we've seen Viresh. But now is not the time to grow your party. This is an alliance. Oh, environment पयली जावंक ना. So there will be a chance. There will be a chance. And as alliance, I think it will be each other's duty to give each other space in certain constituencies to grow. आमी जर वांगडा रावले जाल्यार असेंब्लींत आमी एकमुखाक एक डिस्कशन करून थोडी सिटां दिवपाक जाता आनी बराबर पार्टी वयर काडपाक जाता. पास्ट, प्रेझेन्स आणि फ्युचर हाचेर कॅप्टन वेन्झी विएगास बाबान सगळे विचार बरे तरेन मांडल्यात. इंडिया ब्लॉकाचें म्हत्व कितें आनी BJPक हारोवपाक काळाची गरज कितें हेंय तांणी सांगलां. पूण म्हाका दिसता सदा भशेनूच कौल दिवपा खातीर दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय अशे तरेन पुराय गोंय तशेंच पुराय देशाचे मतदार मतदान करता आसतना विचार करतले आनी खंयच्या वडच्यान देश गेला हें आमकां 4 जूनाक कळटलें. कॅप्टन बाब, थँक्यू सो मच फॉर जॉयनिंग अस इन दीस शो गोंयचें राजकारण. आनी तुमकांय लागून सांगता परत एक फावटी मतदान करात, कारण मतदान करप हो प्रत्येकाचो हक्क आसा. गोंय 7 मे 2024 ह्या दिसाक मतदान करता. निकाल येतलो 4 जूनाक. तोपर्यंत पळयत रावात गोंयचें राजकारण विथ साईदत्त कामत, ओन्ली ऑन RDX गोवा. देव बरें करूं.